पांडुरंग बाब मुख्यमंत्री दिल्ली वचून येतकीर तर परत सारको बोवाळ सुरू जालो की आतां जाताच म्हण रिशफल. सो पयली गजाल म्हळ्यार तुजे कानार कितें पडटा, रिशफल जाता काय ना आनी जाल्यार कशें जाता? प्रमोद, माझ्या माहिती प्रमाण रिशफलाची सगळी जी प्रोसेस जो त्यांच्या भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या हायकमांडा कडल्यान जाय आशिल्लो तो जाला आणि ह्याच विकान जातले अशे बीजेपीचे काही टॉप लोक सांगताले. सो आयज आमी बुधवाराक आसा आणि 2-3 दीस उरल्या आणि जेचे जावपाचे आहा तो खंय तरी आज म्हाका त्याचो फोटो तवडकरांचो फोटो बारीक दिसलो पंढरपुराचे. सो तो केन्ना येतलो ताच्या उपरांत जातले. पूण म्हाज्या हेच्या प्रमाणे हे जावपाक जाय. ताची तरी एक स्वेरिंगन जी आसा ती सेशनाच्या पयलीं जातली. पूण सगळे जर जुळोवन येयले ते जाले जाल्यार लोबो फॅमिलींतलो एक मनीस, दिगंबर कामत आनी तवडकर अशे 3 लोकांची वर्णी मंत्रिमंडळात लागपाचें जवळ जवळ निश्चित आसा. सो आतां कांय जाणांचें म्हणणें आसा, काल हांव लौकिकांची मायकल लोबोची इंटरव्यू केली थंय हांवें स्टेटमेंट आयकलो की एसेंब्ली सेशनाच्या मागीर जातलें म्हणून. पूण प्रमोद, जर चिंतपाक जर तूं गेलो जाल्यार एसेंब्ली सेशन जाल्यार पूण ऑगस्टान तूं करतलो. सो ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर अशे 4 म्हयने मेळटले आनी फुडले एक 8-9 म्हयने मेळटले जे कोणाक मेळट म्हणजे 12 म्हयने मेळून कोण जातलो पळय मंत्री ताका बाबड्याक 1 वर्स एका वर्साचो मंत्री कितें करूं शकता. एखादें टेंडर सुद्दां काडटलो तूं, फाल्यां कसलें काम करता डेव्हलपमेंटाचें सुद्दां जाल्यार ताका 4-5 म्हयने वतात. सो ह्या दिसांनी जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता तें काम आणि जातलें अशें संकेत आसात तशें दिसतात. हय लौकीक, तुवें त्या दीस सारके एअरपोर्टारच मुख्यमंत्र्याकय धरलो आनीक मायकल लोबोकय धरलो. तुवें जो मेरेन रिशफलाचो प्रश्न विचारलो नाशिल्लो तो मेरेन मुख्यमंत्री तुमचे कडेन बरे उलयताले. तुगेल्या तोंडांतल्यान री हो शब्द आयलो. शफल सुद्दां कंप्लीट केलें नाशिल्लें तुवें आनी मुख्यमंत्री डायरेक्ट गाडये कडेन वचून चलपाक लागले. सो हाजो अर्थ आमी कितें धरपाचो आनी तुका कितें संकेत मेळ्ळे? आज आमी संकेतांचेर उलयतात, तुका कितें संकेत मेळ्ळ्यात? हांव मुद्दम थंय गेलो कारण सीएमाच्या ट्विटान पोस्टान भितरूच एक वर्ड आसलो की आमी मायकला बरोबर घेवन अमित शाक मेळ्ळे आनी डिस्कस की इश्यूज, डेव्हलपमेंटल इश्यू आनी पॉलिटिकल मॅटर्स म्हणटकर अलर्ट जावपाची की पॉलिटिकल मॅटर्साची डिस्कशन आनी ते ओपनली जेन्ना सांगता कोण सांगना हरशीं आपूण पॉलिटिकल मॅटर्स घेवन गेल्लो तो बी मायकलाक घेवन गेल्लो म्हणून. सो त्या खातीर मुद्दम आमी थंय म्हटलें पयलीं धरुया म्हणून गेले. मुख्यमंत्र्यान चडशे कांय डिटेल्स दिवना पण मायकलान मागीर उलयता आसतना कॅमेराचेर उलयता आसतना खुबश्यो गजाली जाल्यो. तेणी दोनूय म्हटलां की चड करून एसेंब्लीच्या सेशना उपरांत रिशफल जावपाक शकता, बट आतां बी जावपाक शकता. जर स्टेट लिडरांक जाय आतां जाल्यार ते करून घेवपाक शकता. तांकां पयलीं जावन एक वेकन्सी ऑलरेडी आहा. ST रिप्रेझेंटेशन कॅबिनेटा भितर ना ते तांकां जर दिवपाक जाय जाल्यार ते एक स्वेरिंग करून वचपाक शकता. सो ते स्टेट युनिटाचेर आहा कितले पुश करप ते मुख्यमंत्र्याचे आपल्याक आतां जाय जाल्यार आतां करून घेवपा खातीर. सो आतां दिल्लीची जी हें म्हणटा मिटींग म्हणटा पळय, हांव पयलीं म्हणटा म्हणजे अमित शाची मिटींग आसा फक्त जस्ट डिस्कशनाचें आसचें ना. हांगसर मायकलाक घेवन गेलो. मायकल तेन्ना ओपोजिशन लिडर आसलो आनी ओपोजिशन लिडर म्हणून तो हेवटेन येयला आनी तेजे पयलीं तेणी पार्टी भितर मंत्री रावन इलेक्शनाच्या तोंडार बंड केल्ले आनी परत तसो मारूं दिल्लो तेणी बार्देजा भितर. सो त्यो गजाली डिस्कस जाले आसतल्यो अशें दिसता की तेका बार्देजाचो कंट्रोल आहा तो 2-3 सिटांचेर तरी तेजे उमेदवार निवडून येयले फाटले फावट आनी तो आजून तसो कंट्रोल घेवना. सो ह्यो गजाली फुडें पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट करता आसतना फुडले एश्युरन्स बी घेतला आसतले की बाबा हे सगळें केले उपरांत परत गायब जावचें ना. मंत्री आसतना मायकल गायब जाल्लो. बरोबर. सो त्यो परत मंत्री करते परत गायब जायत म्हणून त्यो एश्युरन्सीस वा ते डिस्कशन वा ते वॉर्निंग चिमटे जाले आसतले थंय. कारण थंय जातालें तें मिटींग मातशें सिरियस जालां हें कळटालें. सो आतां हें जे रिशफलाचें आतां आहा तें म्हाका दिसता ह्या 2-3 दिसां भितर एक तरी वेकन्सी भरपाचें जावपाक शकता. नाजाल्यार ते 2-3 भरपाक सोदता जशें पांडुरंग सर म्हणटा ते तेवूय जावपाक शकता. ना ते उरले जाल्यार मागीर ते तांकां मिटिंगेक अशें म्हटलें अशें आयकलें की 15 ऑगस्ट तक करेंगे. तक म्हणजे ते केन्ना जावंक शकता पण एसेंब्ली सेशन उपरांत जाताले ते 8 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट हेच्या मदीं गजाली जावपाक शकता. पयलीं करपाक जाय तर ह्या 2-3 दिसां जावचे पडटले कारण नवो मंत्री येतलो ताका जे क्वेश्चन्स येवपाक लागले आतां 28 तारखेचे ते सगळे घेवन बसपाक जाय. तेजे रिप्लायज पळोवपाक जाय. ते डिपार्टमेंटान हँडल करचे. तुका मंत्री म्हणून बेश्टो विदावट पोर्टफोलियो काय आसता ताका पोर्टफोलियो दितले आनी तेजे क्वेश्चन्स ताका हँडल करचे पडटले. सो हे ह्याच 2-3 दिसां भितर करचे पडटले. ना जाल्यार मागीर एसेंब्ली सेशना उपरांत.